नमस्कार. गोवा टुडेत राधिका कामत सतोस्कराचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स. This bulletin is brought to you by कायम चूरन, आपकी खुशियों का साथी. मंत्रिमंडळ बदलाच्यो चर्चा सुरू असताना वेगळ्याच राजकीय घडामोडीची समीकरणां गोंया भायर आशिल्ल्या फुडाऱ्याक हाडपाच्यो घडामोडी आमदार मंत्र्यांच्यो दिल्ली राजस्थान वारी. केंद्राकडेन फाटल्या बजेटात मागिल्ल्यो मागण्यो पुराय जावंक नाशिल्ल्यान गोंय सरकारान फुडल्याय बजेटात दवरल्ल्यो फाटल्या वर्साच्योच मागण्यो सुमार 6,000 कोटींचे डिमांड रिपीट. वेटनरी एनिमल सायन्स कॉलेज स्थापन करपाक गोंय सरकाराची मान्यताय. 2025 सावन वाळपय कोपाड्ड्या महाविद्यालय जातले सुरू. सत्तरी पर्ये देवळाचो वाद मिटोवचो थळावे गांवकार पावले मुख्यमंत्र्या मेरेन. कायदो आनी सुवेवस्था सांबाळपाक सरकारी यंत्रणा फेल थळाव्यांचो दावो. ताळगांवां जनावरांचे स्लॉटरिंग करपी 6 जाणांक उखल्ले. रातया शेतात करताले स्लॉटरिंग. कांय दीस फाटीं अटक केल्लो एकलो म्हस शेताचे लुकसाण करता म्हण आयिल्लो पुलिशेंत. आनी आंगाक सेलोटेपीन सोऱ्याच्यो बाटल्यो गुठलावन गोंयच्यान कारवार व्हरतना गोकर्णाच्या दोगा प्रवाशांक धरले. दोगांकूय अटक. 52,000 65 लिटर सोरो जप्त. खबरो विस्तारान. गोंयांत मंत्रिमंडळ बदलाचे वारे सुरू असतानाच आता वेगळ्याच राजकीय घडामोडींची समीकरणां गोंया भायर आशिल्ल्या एका गोंयच्या व्हडल्या फुडाऱ्याक गोंयांत हाडून राजकीय समीकरणां बदलपाचो यत्न चलयला म्हण सुत्रांची म्हायती. इतल्या मजगतीं गोंयचे आमदार मंत्री दिल्ली राजस्थान वारी करून आयले. राजकीय घडामोडी ह्या वर्सा काय नव्या वर्सा ताजेर नजरो. फाटले 10-15 दीस गोंयांत मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा सुरू आसा. मंत्रिमंडळ फेरबदल जातलोच म्हूण मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केल्ले, मात केन्ना ते स्पश्ट करूंक नाशिल्ले. मात फाटले 4 दीस वेगवेगळ्या राजकीय घडामोडींचे वारे व्हांवता. मंत्रिमंडळ फेरबदल जातलोच म्हूण मुख्यमंत्री हेडॉनात उलयल्लो, मात केन्ना ते स्पश्ट करूंक नाशिल्ले. उपरांत विश्वजीत राणे दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक मेळ्ळो. राणे राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोशाकूय मेळ्ळो. ह्याच सप्तकात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्री बजट आणि GST काउन्सिलाच्या मिटिंगे खातीर राजस्थानात गेल्लो. आमदार जीत प्रेमेन आणि दाजी साळकराक मुख्यमंत्र्यान वांगडा व्हेल्ले. इतल्या मजगती पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकराक दिल्लीतल्या फुडाऱ्यांनी दिल्ली आफयला. आमदार प्रवीण आर्लेकराक दिल्ली आफोवपा फाटल्यान कारण कितें ताचेर सगळ्यात चर्चा चल्ल्या. बिहाराचो राज्यपाल आणि गोंयचो वरिष्ठ फुडारी राजेंद्र आर्लेकराक गोंयच्या राजकारणात परत हाडटा म्हूण राजकीय मळार चर्चा. प्रुडंटान राजेंद्र आर्लेकराक फोनार गाठलो आणि राजकीय चर्चा विशीं विचारले जाल्यार ताणें उलोवपाक न्हयकार दिलो. आपूण योग्य वेळार कितें तें उलयतलो म्हूण ताणें प्रुडंटाक सांगलें. आतां चर्चा चलिल्ल्यो ह्यो राजकीय घडामोडी ह्या वर्सा घडटात काय नव्या वर्सा ताचेर सगळ्यांची नजर. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंय सरकारान केंद्राच्या फुडल्या अर्थसंकल्पांतल्यान 10,000 कोटी वेगवेगळ्या कामां खातीर मागल्यात. तातूंतले अर्द्या मायज रुपयाचे प्रकल्प 2024-25 वर्सा मागिल्ले. मात फाटल्या बजेटांतल्यान ते मेळूंक नाशिल्ल्यान ह्या वर्सा परत त्याच कामां खातीर पयशे मागल्यात. फाटल्या बजेटांतल्यान रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर 5,000 कोटी आनी उदका पायपलायनी बदलपाक 1,000 कोटी मागिल्ले. फुडल्या 2025-26 बजेटांत तेच डिमांड. पळयात रिपोर्ट. आर्थिक वर्ष 2024-25च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पांतल्यान गोंय सरकारान वेगवेगळ्या प्रकल्पा खातीर सुमार 8,000 कोटींची मागणी केल्ली. वेंचणूक वर्स आशिल्ल्यान केंद्रात पुराय बजेट जुलय म्हयन्यांत मांडलें. त्या वेळार गोंय सरकारान मागिल्ल्यो तातूंतल्योच चडश्यो गजाली फुडल्या अर्थसंकल्पांतल्यान मागल्यात. रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर 5,000 कोटी मागिल्ले. फुडल्या मागण्यांनी तेच 5,000 कोटींची मागणी परत केल्या. फाटल्या बजेटांतल्यान
उदकाच्यो पोरण्यो पायपलायनी बदलपाक 1000 कोटी मागिल्ले. फुडल्या बजेटांतल्या मागण्यांनी हीच मागणी परत आसा. मागिल्ल्या 10,000 कोटींच्या मागण्यांत 6,000 कोटींचे प्रकल्प फाटल्या बजेटात मागिल्ले तेच. उरिल्ल्या सुमार 4,000 कोटींचे प्रकल्पात जेमतेम तसलेच प्रकल्प. फाटल्या अर्थसंकल्पांतल्यान रिन्युएबल एनर्जी खातीर 1,000 कोटी मागिल्ले. अंदू प्लॅनिंग कमिशनांतल्यान दिवपाक लायल्या त्या 500 कोटींचे मागणेंत रिन्युएबल एनर्जीचे प्रकल्प आसात. फाटल्या बजेटांत सॉयल इरोजन जाग्यार घालपाक 1,000 कोटी मागिल्ले. अंदू खाजना सांबाळपाक बांद जाग्यार घालपाक 500 कोटी मागल्यात. फुडल्या बजेटांतल्यान रेल्वेचे 2 टनल उबारपाक 1,500 कोटी मागल्यात. वेस्टर्न घाटांत बंधनां आशिल्ल्यान अर्थीक उपक्रम राबोवपाक मेळना म्हूण लुकसाण भरपाय म्हूण 1,000 कोटी दिवचे अशी मागणी. सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या एक्सपोजिशना खातीर 300 कोटी मागिल्ले. ते केंद्र सरकारान दिले ना. 2024-25 वर्साचे बजेट लोकसभा वेंचणुके खातीर जुलय म्हयन्यांत जाल्ले. त्या खातीर चडश्यो मागण्यो पास जाल्यो ना. त्या खातीर त्यो मागण्यो फुडल्या बजेटांतल्यान मागल्या अशें समजता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आयतारा सकाळी वेलकास सावयवेऱ्या व्हॅन आनी कदंबा बशी मदीं एक्सिडेंट. वेरेच्यान केरी वचपी रस्त्या वयल्या एका शार्प टर्नार एक्सिडेंट जालो. व्हॅन ड्रायव्हर 52 वर्साचो गुरुदास दत्ता नायक गंभीर जखमी जाला. ताजेर जीएमसीत उपचार सुरू आसात. ह्या वॉल्ताचो अदमास येना देखून सरकारान हाची दखल घेवन हांगा बॅरिकेड्स तशेंच राखणे वणत बांदची अशी थळाव्यांची मागणी. नमस्कार. आयज सकाळी वेलकास सावेऱ्या हांगासर एक कदंबा बस आनी मारुती व्हॅन हांच्या मदीं अपघात जालो आनी हो अपघात वेलकास जे टर्न आहा थंय हो अपघात जालो आनी जो गुरुदास दत्ता नायक हो आपल्या भुरग्यांक घेवन मावड्या गेल्लो आनी मावड्याच्यान जेन्ना तो रिटर्न येतालो तेन्ना कदंबा आनी तेंच्या मदीं फेस टू फेस इम्पॅक्ट जावन दत्ता नायक जो गुरुदास नायक आहा ताच्या पांयांक सिरियसली इंजरी जाल्ली आसा आनी ताका सद्या जीएमसीन एडमीट केल्लो आसा. कदंबा आनी ओमनी भितर एक्सिडेंट. ओमनीतलो जो ड्रायव्हर आशिल्लो तो बरो सिरियस इंजर्ड जाला. तेच्या पांयांक इंजरी आसा. आमी येयले तेन्ना खूब लोक आशिल्ले, पुलीस आशिल्ले, पंचनामा चालू आशिल्लो. तुमी पळोवंक शकता हे आतां व्हलता कशें आसा. हेवटेंतल्यान कदंबा येताली सावयवेरेच्यान आनी हो केळीच्यान वेऱ्या वयतालो. एक्सिडेंट हांगा जाला ह्या स्पॉटार. गाडी ओडून पण हांगा पावल्या आनी हांगा ही सायडीक खूब दरी आसा. सालवार की गाडी सकयल वचोंक ना म्हणून गाडी हांगा कदंबांचो ब्रेक सुद्दां पळय हांगा लागला. गाडी टच जाल्या हांगा. आतां कोणाची चूक आनी कितें तें आमकां आमी सांगूंक शकना पूण एक्सिडेंट हो सामको सिरियस जाल्लो आसा. हेच्या पयले एक्सिडेंट जाले हांगासर खूब. ह्या स्पॉटार एक्सिडेंट म्हाका दिसता असलो व्हडलो एक्सिडेंट मातसो फर्स्ट टायम जाला. अशें हांगा एक्सिडेंट ह्या स्पॉटार तुका व्हडले अशें एक्सिडेंट ना. म्हणून हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन PWD कडेन की तेंच्यांनी हे जे वलता आसा ते वलताक कितें तरी उपाय करचो नाजाल्यार बॅरिकेडर तरी घालचे. ते वळणा कडेन जी दरी आसा ते दरेन समज ती गाडी पडली जाल्यार एखादो मेजर अपघात जावपाक शकतालो. पण लोकांनी सरकारा कडेन त्याच प्रमाणे स्थानीक मंत्र्या कडेन मागणी केल्ली आसा की ह्या रस्त्याच्या बाजू कडेन जी दरी आसा थंय रेलिंग किंवा कितें तरी बॅरिकेडिंग करून लोकांक सुखरूप थंयच्यान येवपा वचपाक लागून मदत जातली अशी सोयीस्कर कितें तरी सोय करची अशें म्हणून गांवच्या लोकांनी थंय मागणी केल्ली आसा. वेलकास सावयच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गोंय सरकारान वेटनरी एनिमल सायन्स कॉलेज स्थापन करपाक मान्यताय दिल्या. कॉलेजीचे कामकाज बरें चलचें म्हण सरकारान जनरल बॉडी आनी प्रशासकीय मंडळय स्थापन केलां. 2025 सावन वाळपय कोपाड्ड्या महाविद्यालय सुरू जातलें म्हण म्हायती. खासा रिपोर्ट. गोंय सरकारान वेटरनरी एनिमल सायन्स कॉलेज स्थापन करपाक मान्यताय दिल्या. कॉलेजीचें कामकाज बरें चलचें म्हण सरकारान जनरल बॉडी आनी प्रशासकीय मंडळूय स्थापन केलां. 2025 सावन वाळपय कोपड्ड्या महाविद्यालय सुरू जातलें म्हण कळटा. मुखेल सचिवाच्या अध्यक्षतेखाला महाविद्यालय वेवस्थापन, बजेट आनी हेर शासकीय गजालींचेर चर्चा करपा खातीर जनरल बॉडीची वर्सुकी बसका घेवप गरजेचें आसतलें.
एनिमल हजबंड्रीच्या सचिवाच्या अध्यक्षतेखाला महाविद्यालयाचे दिसपट्टे व्यवस्थापन, प्रशासकीय आणि शैक्षणिक कार्यावळींची पळोवणी आणि मंडळान थारायिल्ल्या धोरणांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करप ही पुराय तरेन शासन मंडळाची जापसालदारकी आसतली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आणि साहिल मांद्रेकार. पर्ये देवळाचो वाद मिटोवचो म्हण थळावे गांवकार मुख्यमंत्र्या मेरेन पावले. कायदो आनी सुवेवस्था सांबाळूंक सरकारी यंत्रणा फेल जाली म्हण थळाव्यांची मुख्यमंत्र्या कडेन कागाळ. मुख्यमंत्र्यान दोनूय गटांतल्या लोकांक घेवन जिल्लोधिकाऱ्या कडेन बसका घेवन विशय सोडोवपाचें खंय उतर दिलां. गांवकार मिडिया कडेन उलयल्यात. आमी सगळे जे हांगा येयल्या ते फक्त सरकारी यंत्रणा सगळी फेल जाल्लेली आसा हे सांगपाक गेले सीएमाक आनी तेंचे बाकीचे जे कोणी ॲज पर ऑर्डर प्रमाणे जे कोणी करूना तेंचे एक्शन घेवची. तेंची FIR केल्या ती आमी ऑलरेडी दिल्लेली आसा, सराकूय दिल्लेली आसा. बाकीचे आमचे डेप्युटी कलेक्टराकडे खबर आसा की तेंचेर एक्शन घेतले म्हणून सांगलेले, पण तेंचेर एक्शन घेवना. ते आमी फक्त CM सराक सांगपाक गेल्ले. गरीब लोकांचेर अन्याय जाल्लो आसा. आयज हांगा मायनॉरिटी आनी मेजॉरिटी प्रश्न ना एक्चुअली हो देवस्थानाचो विशय आहा, पण हांगा खंय तरी पॉलिटिक्स मिक्स जाता. आमी खंय तरी गेल्ले ते न्याय मागपाक गेले, पण हेंच्यांनी अन्याय केलो आमकां. अशी गोष्ट जाल्यो. आमकां पॉलिटिक्स प्रेशर पडटा म्हणून ऑर्डर चेंज जाता रोखडेच. आमकां कन्सर्न घेवन ऑर्डर चेंज करता आणि ते आपल्याला स्टार्ट करता सगळें. ऑर्डर काडटाना 24 वरां आसा तेंची ऑर्डर उरना, रोखडीच चेंज करता आनी आमकां भितर इनवॉल्वच करिना. चेंज करतना कितें करतना आमकां इनवॉल्व करपाक जाय न्हू. इनवॉल्व करतना चेंज करता डायरेक्ट आनी ती फॉलो करिना सुद्दां. कारवार अबकारी खात्यान एक आगळी वेगळीच सोरो तस्करीची घडणूक उजवाडाक हाडल्या. 2 जाण आपल्या हातापायांक तशेंच पोटाक सेलोटेपीन सोऱ्याच्यो बाटल्यो गुठलावन गोंयच्यान बशींतल्यान कारवार वताले. अबकारी खात्यान तांकां कारवार नाक्यार धरले. राजन पिळवे आनी प्रवीण गोकर्ण ह्या दोगांक अटक करून तांणी आंगार बांदिल्लो 52,000 रुपयांचो 65 लिटर सोरो जप्त केला. कर्नाटकपेक्षा खूपच स्वस्त हो गोंयचो सोरो असल्या कारणान हो गोंयचो सोरो व्हरपा खातीर जे कर्नाटकांतल्या ज्या सीमा भाग आसात त्या भागातले नागरीक अनेक युक्त्या करतात, अनेक आयडियोज करतात आणि त्याच्या माध्यमातून गोंयची दारू ही तस्करी करतात. असोच एक प्रकार आयज उघडकीस येयल्लो आसात. चक्क आपल्या पायांनी आणि पोटाचेर आनी पाटीचेर बाटल्यो लावून त्यो सेलोटेपच्या सहाय्यान बांधून तेजी तस्करी करपाचो प्रकार आयज कारवार हांगासर उघडकीस येयल्लो आसात. आपल्या शरिराचेर सेलोटेप जिकटून एकूण 65 लिटर गोंयचो सोरो सुमारे 52,000 रुपये किमतीचो तो व्हरत आसतना दोगांका कारवार आबकारी विभागान जो अटक केल्ली आसात. तेंच्याकडून 65 लिटर दारू आसा ती जप्त केली आसात. दारू तस्करीचो हो एक विचित्र प्रकार आसात आणि या प्रकारामुळे लोक स्वस्त दारू व्हरपा खातीर खंयच्याय स्तराक जावन पोचतात. हेच्यावरून ही गोष्ट दिसून येता. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. सत्तरीच्या जलवानी धबधब्यार शूटिंग काडपाक आयिल्ल्या कर्नाटकाच्या 17 जाणांच्या 2 ग्रुपांचेर राना खात्यान गुन्यांव नोंद केला. धबधबो खंय पर्यटकां खातीर सद्याक बंद आसा, तरी चोर वाटांनी 17 जाण धबधब्यांचेर आयिल्ले. वायल्ड लायफ कायद्याच्या कलम 27 खाला एक्शन. तांचे कडेन आशिल्ले कॅमेरा आनी हेर सामान खंय जप्त केला. आमकां वायल्ड लायफान एंटर करूंक जाय जाल्यार प्रॉपर परमिशन, मागीर थंयसर आमी ड्रोन उडोवंक शकना, कॅमेरा, व्हिडिओग्राफी, फोटोग्राफी कसलेच तरेची करूं शकना. असले खुबशे क्लॉजीस आसता. आनी अशे क्लॉजीस आसतनाय कर्नाटकांतल्यान 2 ग्रुप गोंयान आयले
आणि ते जलवानी वॉटरफॉलाचेर भोंवपाक गेले. ते दोनूय ग्रुपा भितर मेळून टोटल 17 लोक असले आणि ते चोर वाटेंतल्यान त्या वॉटरफॉलाचेर गेले. जेन्ना ही वायल्ड लायफाक खबर कळ्ळी तेन्ना सगळे RFO अलॉंग विथ हिज टीम तेंच्यांनी सगळ्यांनी वचून थंय जेन्ना पळयले तेन्ना थंयसर ते ड्रोन तेंचेर वयर सोडलेलो आणि व्हिडिओ कॅमेरान ते शूट करताले. सो म्हाका दिसता हे शुटिंगाच्या पर्पजान ते आयले आसतले. एक्चुअली जलवानी वॉटरफॉल जो आसा त्या वॉटरफॉला वयली वाट बंद केल्ली आसा आणि हे खंयच्या तरी दुसऱ्या वाटेन टोटल 17 मेंबर्स 17 जे भुरगे असले ते थंयसर गेले आणि आता तांकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ताका 17 जाणांक बुक केला. अंडर सेक्शन 27 ऑफ वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन ऍक्ट 1972 ह्या कायद्या अंतर्गत तांकां सगळ्यांक बुक करून तेंचे जे कितें इक्विपमेंट्स तेंचे कडेन आसा ते सगळे सीज करून तेंचेर कायदेशीर फुडली कारवाई आसा ती करप चालू आसा. सत्तरीच्यान स्टुडंटा खातीर कल्पेश गावस. ताळगांवां जनावरांचे स्लॉटरिंग करपी 6 जाणांक पणजे पुलिसांनी धरले. रातया शेतांत स्लॉटरिंग करताले. धरिल्ल्या मदीं आशिल्लो एकटो कांय दीस फाटीं म्हशी शेताचें लुकसाण करता म्हण म्हशीकूच घेवन पुलिशेंत कागाळ दिवंक आयिल्लो. जनावर कोण तें कळपा खातीर पुलिसांनी जप्त केल्लें मांस एनिमल हजबंडरांत पोस्टमॉर्टमाक धाडलां. राती 3:30 सुमार एक पणजे पुलिशेन एक कॉल येता. कॉल असो आसलो की तालेगांव एका शेतांत खंय तरी एनिमल स्लॉटरिंग चालू आहा म्हणून. जेन्ना पणजे पुलीस स्टेशनाची टीम थंयसर वयता आनी तांकां रेड हँडेड तेंच्यांनी ते स्लॉटरिंग करतना तांकां धरलेले आहा. आतां त्या केसीन टोटल 6 जाण आतां अरेस्ट केल्ले आहा. अंडर जो एनिमल क्रुएल्टी एक्ट आहा तेच्या अंडर आतां अरेस्ट केल्लो आहा आनी जे एनिमल कट केल्ले तेजे पार्ट्स काडल्या आनी ते आतां एनिमल हजबंड्रीक पंचनामा करून तेजेर पोस्टमॉर्टम करपाक तांकां लायिल्लो आसा. जे शेतकार आसा तेंच्यांनी एक म्हस धरून हाडलेली आनी ती पणजे पुलिशेन खंय तरी हाडलेली आनी तेंचो डिमांड आसलो की ही जी म्हस आहा ती पणजे पुलिशेन आपल्या ताब्यान घेवपाची. तेंचें म्हणणें आसलें की जी म्हस आसा ती तेंची खंय तरी शेत हे पिड्ड्यार करता. काल जी स्लॉटरिंग चालू आसली जी तालेगांवच्या पणजे पुलिशेक कॉल येयल्लो तोच लँड ओनर खंय तरी ती आतां ताका अरेस्ट केल्लो आहा. पण सद्याक अजून डिस्क्लोज करूंक ना की एनिमल कसले ते. स्टुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार वांगडा हांव ओमकार फळारी. गोंयांत पर्यटन हंगाम सुरू जाला. व्हडा प्रमाणात पर्यटक गोंयांत येतात. मात पर्यटकांक जायत्यो मुळाव्यो साधन सुविधा दिवपाक सरकार फाटीं पडला म्हण ट्रेडिशनल शेक ओनर असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट मान्युएल कार्दोज उलयलो. दर्यावेळांचेर गार्बेज कलेक्शन सारकें जायना. टॉयलेटींची अवतिकाय जाल्या. पर्यटक सोऱ्याच्यो बाटल्यो घेवन दर्यावेळेर पिवपाक बसतात मात तांचेर कांयच कारवाय जायना. शेकवाल्यांकडच्यान पयशे घेतात मात सुविधा मेळनात म्हण कार्दोज उलयलो. गव्हर्मेंटान हिंगा बिचाचेर कांय व्हडली फॅसिलिटी दिल्ली ना. फक्त कलेक्शन करता तो बिचांचेर शेकवाल्यांचे वो आनी तुजे फक्त ताका कलेक्शन जाय. त्या कलेक्शनानसून इन्फ्रास्ट्रक्चर तुका कांयच हिंगा दिसती पडचो ना. आतां फक्त तुका हिंगा टॉयलेट दिसती पडटलो. ह्यो हांगा पळय टॉयलेट आहा तो हांगासान तुका आतां दुसरो टॉयलेट तर ह्यो पळय बाकीचो पळय कस्टमर आहा हिंगा बिचार पळय विजिटर आहा बाकीचो तुका सोदूंक जाय जाल्यार तूं बागान वच आनी त्याच्या फुडें मागीर तूं कानवे वच. म्हणजे मोदे आनी खुंयसरूच ह्या बाकीच्या लोकांक जे शेकाचेर बसना तांकां हांगासर टॉयलेटाची बिलकुल फॅसिलिटी ना. दुसरें आनीक सांगचें म्हटल्यार ह्या सावंड पळय आसा सावंड ताचेर गव्हर्मेंटान आजून पासून मातशें एक्शन घेवपाक जाय. तुमी ह्यो सावंड वाजोवन तुमी चीप कस्टमर हाडटात आनी ही लावड म्युजिकीक लागून आमी आमचो जो फॉरेनर कस्टमर जो आसलेलो तो सगळो कालांगूट सोडून हिंगा सोडून धांवलो. कोणी सांगोते आयले की तुमी तुमच्या फाटल्यान तर तुमचो तो कॅमेरा तर घुंवडायलो न्हू पळय कितली गार्बेज कलेक्शन करून दवरलेली आसा पळय. ह्यो गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टर आहा न्हू ह्यो सगळ्यांक ग्रांटेड घेता. बिचाची जी गार्बेज आहा ती तेचीशीन कलेक्शन करपाक जायना. पूण ह्या 250 शेकांचे गार्बेज कलेक्शन करपाक गाडयो कितल्यो दिल्या फक्त 2 गाडयो. ते म्हणून कितले काम करतले. दुसरें म्हटल्यार हांगासर आतां तूं मातसो सनसेटाक तरी येशी हांगा सगळे ट्युरिस्ट हिंगा बाटल्यो घेवन हिंगा बसलेले आसता. म्हाज्या फाटल्यान हिंगा पुलिसांचो टावर आहा जीपी हिंगा आसता सगळे हिंगा आहा पूण कोणेनूच तांकां दवरलेले दिसना. आनी दवरले पासून जाल्यार
ते आपल्या मध्ये कॉम्प्रोमायज करता आणि तांकां सोडून दिता. फाटीं बीन एक 15 दीस पयलो बीन हांवें हांगासरलो त्यो व्हिडिओ हायलायट केल्लो की ही प्रॉमिनेंट जी तुमकां फाटल्यान दिसता न्हू ती इतल्या डर्टी आसा ती चलपाक पासून जायना म्हणून फाटल्यान ही मातशी साफ करची म्हणून आयज पासून एका गव्हर्मेंटान हात लायलोलो. 24 ते 27 डिसेंबर मजगती पोरने गोंया सेंट झेवियराचे वेनरेशन बंद आसचे ना. लोकांनी वावड्यांचेर विश्वास दवरचो न्हय. एक्सपोजिशन कमिटीचो संयोजक हेनरी फाल्काव उलयला. 24 ते 27 डिसेंबर फक्त व्हीलचेअर आनी बग्गी सुविधा आसच्यो ना. 24 तारखेर राती 12 खंय क्रिसमस मीस. हेनरी फाल्कावाची म्हायती. I just want to inform you that the veneration of the sacred relics will continue with the normal timings, that is from 7 o'clock in the morning till 6 o'clock in the evening. There are rumors that the veneration will be closed during Christmas time. It will not be closed. Veneration will go on as usual. What will be closed is the wheelchair facility and the buggy car facility. This will be closed from the 24th of December till the 27th of December. So I would request you also not to bring people who need a wheelchair or a buggy, not to bring them during those days. On the 27th of December, the veneration gate will close at 5 o'clock in the evening instead of 6 o'clock in the evening. Because on the 27th of December, we have the Shillong Chamber Choir performing in the cathedral lawns. On the 24th of this month, in the night, we celebrate the solemnity of the birth of Christ. Our own Archbishop Cardinal Philip Neri Ferrao will preside over the Eucharistic celebration. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाचे आतां न्यूज आनी प्रोग्राम्स 2 यूट्यूब चॅनल्स. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जियो TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.